सर काल तुम्ही एक GIDCचेर एक मोठो बोवाळ घातला की तांचे फंड्स SCG अलॉटीचे पयशे आयिल्ले ते गायब जाल्ले आता ते तुमी सांगू शकता. सी GIDCची सगळ्यांक खबर आसतलें. GIDC वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट कॉर्पोरेशन इन वन पॉयंट ऑफ टायम. सगळे पॉलिटिशियन झगडटाले चेअरमॅन जावपाक आनी आतां ते हें करून करून तेजी वाट लायल्या आनी आतां ते तांचे कडेन पयशे ना. सो इतले पयशे गेले खंय आतां? इतले पयशे जर लँड विकून आशिल्ले, एक्चुअली जेन्ना तूं लँड विकता ही आमकां काय ऑफ आउटरायट सेल न्ही, दीस इज गिवन ऑन लॉंग टर्म लीज बेजीस. सो मेन प्रिंसिपल अमाउंट यू आर सपोज टू कीप एट द कॉर्पस फंड आनी ताचे इंट्रस्टार तुमी चलोवपाचें. आतां कॉर्पस फंडूच ना हांचे कडेन. लास्ट वर्स 1.5 वर्सान जे कॉर्पस आशिल्ले पळय एफडी तांच्यो ते मोडटात ते आनी सॅलरी दिता. तर फुडें कशें चलपाचें? आतां कितें जाता, फुडें कितें करतात ते पयशे सोंपले पळय अशें दिसले. आतां ते एक एक कोतां काडटात, इंडस्ट्रीक नोटिसी धाडटात तुमचो जागो परत घेतलो नाल्यार तुमी कन्स्ट्रक्शन टायमार करूना आनी फी लायता. सो दे आर लायक एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम द इंडस्ट्री. आमचे अशी न्ही, सगळ्यो इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यो गोंयांत आहा पळय सगळे जाण म्हजे कडेन कंप्लेन करता. फोटो हांवें सगळे काल सगळ्यांक शेअर केल्ले. पुणूय प्रॉब्लेम आहा, कोर्लीन थिवीम जाल्यार सारकी काबार जाल्या आनी येदी व्हडली आतां फर्स्ट क्लास वेर्ना म्हणटा पळय ते फाटल्यान पळय कशे फोन पडला ते. वेर्ना जो IDC रस्तो आहा पळय ताचेर फोन आहा. फक्त मेन हायवे जी पयर हाणें इनॉग्रेट केल्या नॅशनल हायवे ती मातशी नवी आहा चकचकीत. बाकी सगळे इंटरनल रोड पिड्ड्यार जाल्या. सो आमी कितले फावटी IDCकूय सांगलें. आतां IDCचें सिट्युएशन आहा म्हणटा ते म्हणटा आमचे कडेन पयशे ना म्हणटका आमकां कितें दिसलेलें गोवोरमेंटान येदो व्हडलो अनावन्समेंट केल्लो न्ही CMन 1 नोव्हेंबर म्हणल्यार सगळे खड्डे वतले म्हणून रस्त्या वयले आनी आमचे खड्डे तशेंच उरले. सो आमी कितें सावत्र आवयचे भुरगे अशें जालें ना. सो त्या खातीर मातशें हांवें वचून मेळ्ळो आनी काल प्रेस नोटूय दिल्ली की आमकांय मातशें पळोवचें म्हणून. फक्त इलेक्शन मोडानूच गाडी चलोवपाची न्ही, इंडस्ट्रीचे मातशी काळजी घेवपाची आनी जे तांकां बेजीक नेसेसिटी आसा पळय लायक रोड, वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लायट म्हणटा चलना खंयचेच इंडस्ट्रियलिस्ट. भुरगीं 7 जी वता पळय चलत तांकां इतलो भंय. लास्ट टायम तुमी हें कोणे तरी पेपरार घाल्ले ते सोरपान चावले बी. सगळे सायडीन श्रब वाडले आतां पावसान. ते कटींग करपा पासून पयशे ना म्हणटात ते म्हणटात तुमी एसोसिएशनांच्यान कितेंय करा. सो आमकां कितें जाता तें आमी केलां आनी आमी त्या खातीर गोवोरमेंटाक पासून सांगलेलें सपोज तुमचे कडेन जर चलोवपाक जायना कॉर्पोरेशन जाल्यार लायक अ सोसायटी कशी दिता बिल्डर बांदून तशी तुमी हँड ओवर करा, वी वील मॅनेज.